चवथ लागीं पावल्या त्या निमतान पर्रा भाटीवाडो गणेश विसर्जन करता त्या तळयेच्या सुशोभितीकरण कामांक सुरवात केल्या। पर्रातल्या 5 तळयांचे सुशोभितीकरण कामां करपा खातीर सरकारा कडल्यान आनी उदका स्रोत खात्या कडल्यान मायकल लोबोन सहकार्य मागलां। RDX ब्युरो रिपोर्ट। ब्युटिफिकेशन ऑफ पॉन्ड्स आणि रिजुविनेटिंग द वॉटर, ते जे वॉटर बॉडीज जे आहा पर्रान ते आमी सगळ्यो रिजुविनेट करपाचे डिसिजन घेतलेले आहा। हितून गणेश फेस्टिवल लागीं पावला म्हणून हे सगळे ब्युटिफिकेशनाचे काम सुरवात केल्ले आहा। हे गणेश विसर्जन प्लॅटफॉर्म म्हणून यूज जाता वन्स इन अ इयर, आणि हिंगासर गणेश दवरपाक पासून आमी बरे प्लॅटफॉर्म केल्ले आहा। सारखे आख्खे गांवचे गणेश हाडून 3 वाड्यांचे गणेश हाडून हिंगा दवरप, तेंचे फेस्टिवल हे काबार जाली, पुजा सगळी काबार जाली, तेजे उपरांत मागीर ते पावयता। हे कंप्लीट ब्युटिफिकेशन आमी हातीन घेतलेले आहा। लायट्स घातलेले आहा, एका गेट येतली, एका टायल्स येतले, आणि तेजे भायर जे क्लिननेस आहा भितर ते सगळे कंप्लीट केले। अशें आमच्या आख्खे पार्रा विलेजीन 5-6 तळी आहा ती कंप्लीट आमी करतले। अंडर वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट आमी कोऑपरेशन मागलेले आहा CMA कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन की आमकां ही सगळी जी आदली तळी आहा ती रिजुविनेट, तेंचो चिकोल जो पोनाक आहा इतली वर्सांचो तो काडप, लोबरां पडलेली आहा, फातर पडलेले आहा, तेजे बांदकाम कोसळून पडलेले आहा, ती सगळी क्लियर करून दिवप। आनी गणेश चतुर्थीच्या निमतान अशी ही सगळी तळी जिंगा गणेश पावयता तितली अशी बरी ब्युटिफाय करून लोकांक दिवची, हे आमचे एक डिसिजन जाल्ले आहा, आनी आमी कामूय सुरवात केल्ले आहा।